बोरी शिरशिरेच्या स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेत तिसऱ्या फावट चोरांनी हात मारला। ह्या फावट चोरांनी 8 कॉम्प्युटर, 1 लॅपटॉप, 2 LED, 1 हार्ड डिस्क असो मिळून 4 लाखांचो माल चोरलो। सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात चोर दिसतात, मात तांणी आपले तोंड धापलां। शुक्रारा राती चोरांनी हे कर्म केले। फाटल्या 8 महिन्यात ह्याच शिक्षण संस्थेतली ही तिसरी चोरी। ही बोरी शिरशिरेची स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेची हायर सेकंडरी। हेच हायर सेकंडरीत शुक्रारा राती चोरांनी हात मारलो। 8 कॉम्प्युटर, 1 लॅपटॉप, 2 LED, 1 हार्ड डिस्क असो मिळून 4 लाखांचो माल चोरला। कॉलेजीच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात चोर दिसता, मात ताणें आपलें तोंड धापलां। पोलीस फुडलो तपास करतात। स्वामी विवेकानंद हायर सेकंडरी बोरी सकाळी आमचो पिवन येयलो ओपन करपाक। तेणें पळयत जाल्यार ऑफिसाची चावी आनी लॅबाची चावी मोडलेली दिसली जाल्यार मागीर फोन केलो आमकां अशें जालें म्हणून। आनी मागीर बॅक सायड गेल्या बरें बॅक सायड डोर ओपन केल्ली आशिल्ली। मागीर पळयत जाल्यार भितर कंप्युटर लॅबांतले 8 CPU, 2 मॉनिटर आनी ऑफिसांतलो 1 लॅपटॉप आनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आनी सगळीं कॅबिनां ओपन करून उडयली, सगळीं डॉर्स कॅबिनां सगळीं। CCTV आमी माउंट केल्ली आहा। तेणी मागीर सगळें लायट ऑफ करून ते सगळें हें केलें। खंय तरी दिश्टी पडला मातशें CCTV मातशें एंट्री करतना मातशें तें कितें तरी जॅकेट घालून दिलें तो सगळें कवर करून माउथ सगळें टोटल बॉडी आनी मागीर भितर सगळें ऑफ केलें। ऑफिस चलतालें, एडमिशन चलतालें, 4 लाखां पडटलें आमकां। आतां आमचे कडेन ही धरून तशी ही तिसरी चोरी। म्हणजे साधारणतः ऑक्टोबर म्हयन्याक आमच्या हायस्कुलाचे अशे दरवाजे बी मोडून ताणें 2 नवे कंप्युटर, म्हणजे पयलींच एक 15 दीस पयलीं आमकां एका कंपनीन डोनेट केले 4 कंप्युटर, तातले 2 चोरले गेले। ताजे उपरांत फाटीं एक एप्रील म्हयन्यांत, म्हणजे साधारण 15-22 दीस पयलीं कॉलेजाक ते आयले। कॉलेजाक ताणें अशें फुडलो दरवाजो फोडून लॅबांक वचून, कंप्युटर लॅबांक वचून 6 कंप्युटर आमचे चोरले। आनीक आतां ही राती घडयली हांगची घटना। हांगा आमचे 8 कंप्युटर आनी 1 लॅपटॉप आनी कितें कितें हे सगळे चोरी जे जाता ते पळयतात। तुमी म्हणटा अशें की एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटांक आतां चोरी जावपाक लागली। हाजे फायनान्शियल लॉस तर आसात, ताजे पेक्षा म्हत्वाचें म्हळ्यार इन्स्टिट्यूशनाक हें परत सगळें तयार करप, कारण भुरग्यांचें एज्युकेशनल नुकसान जें हातूंतल्यान जाता तें खरें म्हळ्यार चड चिंता जाय। तिनूय कडेन सिमिलर एकच टॅक्नीक वापरलेत। ताजे वेळार एक दिसता की एकच टोळी किंवा एकच कोण तरी तो ग्रूप आसा ते सगळे मिळून हे करतात अशें लक्षांत येता। आता हे फावट चोरांनी मोठो हात मारीत 4 लाखांचो माल उखल्लो। पुलिसांक मात चोर धरपाक फाटल्या 8 म्हयन्यां सावन अपेस आयला। सच्चे वरी हे फावट पुलिसांनी पंचनामो म्हूण केला। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। शेळी काणकोणांत फिशलँड नांवाच्या रेस्टॉरंटाक उजो लागून सुमार 15 लाखांचे लुकसाण जालें। थंयसरल्याक एका मनशाक उजो लायिल्ल्याच्या दुबावा वयल्यान लोकांनी बुडयलो। ताका हॉस्पिसियोंत एडमीट केला। रेस्टॉरंटवाल्यान दुबाविता आड पुलीस कागाळ केल्या। शेळी काणकोणांत फिशलँड रेस्टॉरंटाक शेनवारा सकाळी 9 सुमार उजो लागलो। हो उजो जस्टीन फर्नांडीस नांवाच्या मनशान लायला म्हूण फिशलँडाच्या ओनरान पुलीस कंप्लेंट केल्या। हॅलो, कोण आयची कंप्लेंट केली? जस्टीन फर्नांडीस उजो लायलो म्हणून कंप्लेंट केला। उजो लायला कंप्लेंट केली आनी काय ना आनी काय ना तो एडमिट आसा न्ही? तो एडमिट आसा। तो आतां काणकोण न्ही? काणकोण हॉस्पिटल माझ्या हॉस्पिटल। आनी कितें माहिती होती किती पैशाचे? फुडले फुडले करता तो फिट आसा जाल्यार फिटाचो मॅरेज करतले। फिट आसा जाल्यार ती नॉट फिट आहे मेडिकल एरेस्ट करना न्ही हांव। पूण तेजे एविडन्स कितें आहा ते काय ना न्ही? एविडन्स पाहिजे न्हू? ओके हाय। जस्टीन फर्नांडीसानूच उजो लायला असो दावो फिशलँडाचो ओनर आनी ताचे कडेन काम करप्यान केला। म्हळ्यार भुरगे सगळे झाडू बिडू मारून भायर न्हांवपाक गेल्ले। ते सकाळ फुडें एक्चुअली 9:15 जाले आसता म्हाका, 9:15। तो थिंगच्यान तो भुरगो झाड मारतालो सोंत मोठो धुंवराचे म्हळ्यार फाटल्यान चुकून फाटीं वळला बट धुंवर दिसलो। धुंवर दिलो म्हाका धांवत आसलो जुस्तेन धांवता तसो जुस्तेन फर्नांडीस म्हणटा आमगे थिंगाचो शेळचो। सो तेगे किती इशू म्हाका खबर ना। प्रत्येक फावटी आमी त्रास करीत आसता। लायलो तो पळयले हो धांवले तेजे फाटल्यान तो धांवले तशें मागीर करता कितें आमी धांवन गेले जाल्यार
आणि आता तो सगळी जाण फायर ब्रिगेड तर शूटिंग करून दाखवूं येता की आपण कित्याक ना आपण तुमचे बरोबर असलो हे दाखोवपाक तो परत येयला. हांव चपाती करता आशिल्लो तो सडनली कॅन घेवन येयला उजूक आयलो आनी कॅन वयर उडयलो मागीर उजू पेटलो आनी धांवलो. हांव भायर येता कित्याक म्हूण पळयत म्हणल्यार धांवन गेलो तो. हांव आनी अनेक भुरगो केरोसीन कॅन घेवन येयलो कॅन काडून भायर उडयलो आनी उजू पेटलो आनी धांवलो. मागीर हाडयत म्हणल्यार कोण म्हूण कळना धांवन गेलो. मागीर पळयलो उस्सीन मागीर आमकां सगळे फोन केलो तेन्ना म्हणल्यार उजू पेटले. मागीर कपडे पयशे हय मागीर 1 लाख सुमार जाले कोणा दिवपा म्हूण आंडोला सगळे जाण गेले. आनी कितें केलें पैसे मोबायल सगळे भुरगे गेले मोबायल कपडे गिपडे एक बीन आसा सगळे जाण गेले आमगेले. इतले मजगती बोरये टॉपकोला लागीं एका बसीचो एक्सिडंट जालो. फोंडेच्यान मडगांवां वचपी बशीवेलो ड्रायव्हराचो ताबो सुटलो आनी बशीन एका कारीक फाटसून धपको दिलो आनी मागीर ती बस रस्त्या कुशीकच्या व्हाळांत देंवली. ह्या अपघातात कांय जाणांक मुको मार बसला. बसीन आसलो जमलो काय न्हिदलो कितें त्या मल्लुके मारून येयला काय कितें जाणू कोण. मडगांव वयताली बस मडगांव वयताले 7-8 पॅसेंजर आसले तांकां लेट जालो म्हणून थंयसर घेवना पॅसेंजर तांच्यान आनी हे चड मार लागलो कोणाक म्हाका बायलांक कितें लागला कमराक आनी ड्रायव्हराक कितें मारून येयला आनी पडलो तो मागीर आतां काडला भायर ताका. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकर आनी विवेक प्रभू. घेऊया एक ब्रेक.